सरकारान एक बोर्ड मारलेलो आहा की ऑल व्हेकल्स आर प्रोहिबिटेड आणि हांगासर ब्रिज हो बंद केल्लो आहा। हो ब्रिज उणो 38 वर्सां पयलीं फूट ब्रिज म्हणून बांदलेलो। त्याच्या उपरांत थोडेशे हांगासर हे घालून लोक आपली स्कूटरी किंवा बारीकश्यो गाडयो व्हरपाक लागले हेजे वरसून सोय म्हणून। सो आता त्याच्या उपरांत हांगासर टेंडर जाल्लो आहा एक सादारण 9 तो 10-11 कोटीचो रिटेनिंग वॉलाचो आणि जो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या दिसांनी काम चालू केल्या उपरांत हेजे वरसून लोडाच्यो गाडयो व्हरपाक लागलो। रिक्षा भरून एक 3 टन 4 टन हो व्हरपाक लागलो आणि ब्रिज हो जो आहा हो डॅमेज जालो। ब्रिज डॅमेज जालो असो हो रिपोर्ट PWD इंजिनियरांनी केल्लो आहा की ह्या ब्रिजा वरसून कसलेच एक स्कूटर सुद्धा व्हरपाक चलोन सुद्धा गेल्यार डेंजर अशें म्हणून सांगलेलें आहा। म्हाका हे सांगपाचें आहा की हो ब्रिज जो आहा इतलो पोरनो आहा आणि लोकांक हांगासर यो वच करपाक हांगासर जुंव्यार चवथीच्या दिसांनी हजारांनी भावीक हांगासर भेट दितात किंवा बाकीच्या हेर टायमार जुंव्यारचे लोक सादारण 100-250 सुमार लोक ह्या जुंव्या बेटाचेर रावतात। हांगासर गव्हर्नर फाटल्या दिसांनी येवन विजीट करून गेला, पण जुंव्याकारांची हालत जी आहा विदाउट पूल तांकां कसली वस्त जर तांकां जर सिलिंडर घेतलो जाल्यार हांगा येवन घेवचो पडटा। तांकां जर फाल्यां कितें बांदकाम करतलो जाल्यार चिरे माती सगळे हांगरसून तांकां पलतडी व्हरचें पडटा माथ्यार मारून। अश्यो खुबश्यो गजाली फाल्यां कितेंय जालें कोणाकूय जाल्यार एम्ब्युलन्स जुंव्यार येवंक शकना, फायर ब्रिगेड येवंक शकना। हेका लागून आमी 2015 जून 2015 GSIDCच्या मार्फत हांव आमदार आसतना हो पूल एक 3 तो 3.5-4 मीटर सुमार हो पूल हांगासरूच कित्याक धाकटुलेशें लँड एक्विशन हांगा पयलीं जाल्लें आहा त्याच आदाराचेर हो पूल बांदून दिता म्हणून हांवें जुंव्याकारांक सांगलेलें। आमी हो प्रोसेसूय केलो, त्या वेळार फायनान्साक फायल गेली, 10 कोटीचो सुमार बजेट आसलो, फायनान्स एप्रुवलाक फायल गेल्ली, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे आमी परमिशन घेतलेले आणि कोणाच्या जमनीक ना नुकसान करता ह्याच जाग्याचेर एक बरोसो 3.5-4 मिटराचो ब्रिज जेणे करून तेजे वरसून फायर ब्रिगेड वयची, जेणे करून एम्ब्युलन्स वयची, जेणे करून गॅसीची जी सिलिंडर घेवन गाडी येता ती वयची आणि केन्नाय ते जे आपले कितें माल लागतले ते बांदकामाक लागून ते साहित्य वयचे आणि बाकीचे तेंच्यो ज्यो गाडयो आहा त्यो वयच्यो। हेका लागून आमी हो 2015 हो प्रोसेस केल्लो, ही म्हजे कडेन कॉपी आहा। पण तेज्या उपरांत कितें जालें सरकार बदललो इन सेन्स आमदार बदललो हांगासर आणि म्हाका दिसता आमदाराक दिसलें की हो किरण गांदोळकराचो प्रोजेक्ट म्हणून आयज मेरेन ह्या लोकांक उणे 2015 म्हणजे म्हाका दिसता आयज 25-10 वर्सां जायत येयली ह्या प्रोसेसाक। ही फायल ह्या नंबराचेर GSIDCन अजूनय आहा, GSIDCन 3214 ह्या नंबराचेर ही GSIDC डिपार्टमेंट जे आहा PWD नासचिना, PWD इंजिनियर येवन हांगा सर्वे करून गेले म्हणून तेंचे कडेन काय आसना, GSIDC नासतली आणि खुबश्या हांगासरल्या कार्यकर्त्यांनी खुबश्या हांगासरल्या लोकांनी ह्या आमदारा मेरेन पावयल्ले आहा की ही फायल GSIDCन आहा। म्हजी मागणी इतली आहा ह्या सरकारा कडेन की जाता तितल्या बेगीन हो पूल राजकारण चिंतू नाकात, कोणी केलो श्रेय कोणाक मेळटलें, हांवें केलो काय तुवें केलो, कित्याक तुमकां एक कळपाक लागून सांगता हांगासरची रिटेनिंग वॉल पयलीं एक बांदलेली। ही रिटेनिंग वॉल जी आसली ही आमदाराच्या टायमार दिगंबर कामत हांगा येवन नाल फोडून गेलो, टेंडर जावंक नासली। टेंडर म्हज्या टायमार जाला आनी हांवें हें पळोवंक ना की तें काम बाबा निलकंठ हळदणकरान घेतलेलें की हांव कित्याक करूं, पूण हांवें जुंवेकाराच्या हेतून जुंवेकाराच्या बऱ्यापणाक लागून तेंच्या भलायकेक लागून तेंच्या फायद्याक लागून तें काम कोणी केल्लें, कोणी तो प्रोसेस केल्लो हें ना पळयता ते काम आमी रिटेनिंग वॉलाचे करून त्या टायमार दिले। नाजाल्यार ती टेंडर कोणी RTI मागचे आनी टेंडर केन्ना जाल्लो, कोणी बेश्टे श्रेय घेवपाचे न्हू, टेंडर जायनासतना नाल फोडलो हांगासर पार्टी लायिल्ली। पूण सोडून घाल, आयज म्हजी एक मागणी आहा, खास करून सरकारा कडेन मागणी आहा, प्रमोद सावंता कडेन मागणी आहा की तुमी म्हणटात की विकसीत भारत, कसलो विकसीत भारत, विकसीत गोंय म्हणटा तुमी, प्रत्येक भाशणां आमी आयकता, हांसून उलोवपाक ते बरें दिसता, पूण जेन्ना 250 लोक विदाउट एनी आयज भुरग्यांक जर इस्कॉलाक वयता जाल्यार थंयसून हांगासर मेरेन चलोन येवपाक जाय। फाल्यां कोण जर सीक पडलो, जुंव्यार जर कोण एखादो सीक पडलो जाल्यार एम्ब्युलन्सीक हांगा मेरेन ताका उखलून हाडचो पडलो। सो हे सगळे त्रास ह्या गोंयान ह्या बार्देजान जाता, ही लाजवणारी गोष्ट आहा, ह्या बार्देजान जाता। आमी म्हणटा बार्देज हो विकसीत आहा, हेका लागून विकसीत भारत, विकसीत गोंय ह्यो बडायो मारूं नाकात, प्रत्यक्षान काम करात। श्रेय कोण घेवचो ना, हांव घेयना श्रेय की आमी केल्ले तुमी करूं नाका अशें आमचें श्रेय घेयना, फक्त जुंवेकारांक रिलीफ दियात। हे जे जुंव्यार लोक जे रावता आनी हांगासर धार्मीक उत्सव जो चवथ मोठ्या प्रमाणात जाता त्या लोकांक हो ब्रिज बांदात आनी बेगींतल्या बेगीन रिलीफ दिया, ही म्हजी मागणी आहा।